Actividi Surya Vedam Kushakai Sotus Magadi Gloria Devashi Visvasuruna Vedam Devashi Vedam Tu Sohusvar Mochena Tu Visvashi Murdoro Sotus Makadi Gloria Devashi Visvasuruna Vedam Devashi Vedam बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. आयचे मिसाचे बुलतान देवाक आर्गां दिवन भेटयता. आपलो 80th बर्थडे समोरमता फिलोमेना गॉन्साल्वीस. देवान तिचेर आपलो आशिर्वाद आनी देणी घालूं म्हूण आमी मागुया. त्याच बरोबर आमी मागता सोंपून गेल्लो जोकी फ्लोरियानो टेलिस ताका देवान सुर्गीचे सूख फावो केल्या पुरो म्हूण आमी मागतना आयच्या दिसा आपलो वाडदीस समोरमता कार्मेन लोपेस ताचेरूय देवाचो आशिर्वाद आमी मागुया. आयचेसू आपल्या शिसांक दोगांक वेगवेगळे सुवाताचेर आपली बरी खबर पुरगटूंक धाडटा. आमच्या बावतिस्मा वरवीं आमी जेजूचे लागशिल्ले पाटलावतात जोण एकल्याक आमकांय हे मिसांव फावो केला. ताच्या शिसांनी जेजूक पुरगटलो तेच भाशेन आमी जेजूचे उर्बे वरीत गोवायसांव ह्या मिसाच्या बुलेतानान आमकां कृपा मागून घेवया. आनी हे पवित्र मिसाचे भेटीन फावो ते पुरी वाटो घेवचे खातीर ह्या वेळार सगल्या आमच्या गुन्यांवाचो आमच्या चुकीचो आमच्या पातकाचो आमी उगडास करुया. आमच्या पातकाची दूख धरून देवा लागीं बोगसणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो प्रात हो म्हजो प्रात हो म्हजो पगडो प्रात. ह्या पासवाक बागिवून सदांच आंकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. ह्या वेळार आमच्यो कासकी करचो आमची मागणी देवाक आमी उबारुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा सगल्या मनान तुजी बोजवण करूंक आनी भावार्थ आमकां शिकयता त्या प्रमाणे सगल्या मनशाचो मोग करूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता आनी रास ओड चलयता सासनाच्या सासनाक. Amen.
राजांच्या पयले पुस्तका वेलें वाचप. दाविदाचे दीस लागीं पावलोल्यान ताणें आपल्या पुता सालोमोवाक अशी बूद दिली: म्हजे मरणाचे दीस लागीं पावल्यात. धीर घे आनी काळजीदारपणान चल. मोइजासाचे सुमृतींत बरयलेलें आसा तशें सर्वेस्पर तुज्या देवाच्यान हुकुमांक पालो दी. ताच्यो वाटो सांडू नाका. ताचे कायदे, ताच्यो आज्ञा, ताचे नेम आनी निर्णय सांबाळ. हे परी तूं करूंक येवजिताय तितल्याकूय फोळ येवं आनी तूं वेताय थंय तुका येस मेळूं. आनी अशें म्हजे विशीं सांगून दवरलेलें तें सर्वेस्पर शार्ती पावोशें करतलो. तुजे पूत तुजे वाटांनी चल्ल्यार आनी सगळ्या आपल्या काळजान आनी मनान म्हजे तांय विस्वाशीपण दाखयल्यार इस्रायेलाच्या शिवसणार बसलोलो कोण तरी आसतलोच. दावीद मरून आपल्या पुर्वजांशी गेलो आनी ताका दाविदाच्या शारांत पुरलो. दाविदान 40 वर्सां इस्रायेलाचेर राजवट चलयली. हेब्रोनांत रावन 7 वर्सां आनी जेरुजाल्यांत रावन 33 वर्सां. आनी सालोमाव आपल्या बापाय दाविदाच्या शिवसणार बसलो आनी अशें ताचें राज थीर उरलें. देवाचें उतर हें. God. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो: तूं सगळोच राजा सर्वेस्परा. म्हणुया, तूं सगळोच राजा सर्वेस्परा. तुजें नांव व्हड जावं सर्वेस्परा. इस्रायल आमच्या पुर्वजांच्या बापा. सदांकाल सासनाच्या सासनांक जबाब: तूं सगळोच राजा सर्वेस्परा. सर्वेस्परा, तूंच व्हडतो आनी पदवेदार. तूंच लोकलोकीत, जैतिवंत आनी वैभवी. कित्याक स्वर्ग आनी संवसारांत आसा तितलें तुजेंच. जबाब: तूं सगळ्यांचो राजा सर्वेस्परा. सर्वेस्परा, सगळी राजवडगी तुजी. सगळ्यावन तूं थोर आनी व्हरतो. गिरेस्काय आनी व्हडवीक तुजेच कडसून येता. जबाब: तूं सगळ्यांचो राजा सर्वेस्परा. सगळ्यांचो तूं राजा. तुज्याच हातांत आसा शक्ती आनी बळ. तुज्या हातांतलीं देंवता व्हडपण आनी पदवी. जबाब: तूं सगळ्यांचो राजा सर्वेस्परा. उदकाराक सगळीं उबी रावया. Sorvespora, देवाचें राज लागीं पावलां. शुभ वर्तमान मानून घेयात. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून 12 जाणांक आपयले आनी मेळ्या आत्म्याचेर तांकां पदवी दिवन दोगांक तो धाडूंक लागलो. आनी ताणें तांकां फर्मायलें:
एकाच दांड्या भायर वाटेक कांयच व्हरूं नाकात. न्हय बुती न्हय उंडो, न्हय म्हूण पेंगटाक दुडू पांयाक वाणू घालात, पूण दोडी आंगली न्हेसो नाकात. आनी तांकां सांगलें, खंयसरूय एका घरांत भितर सरशात, ते सुवातेले भायर सरून वचो पर्यान थंयच रावात. आनी कोण लोक तुमकां घेना जायत तांकां एक शिडकावणी कशी ते सुवातेवेली भायर सरतना तुमच्या पांयाची धूळ झाडून उडयात. म्हणटूच ते वचून जिवीत बोदलात म्हूण प्रवचन करताले आनी खूब देंवचार काडटाले आनी सोबार वायटाकारांक ते लावन बरी करताले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे Wakani tuka Krista. म्हाका इश्टानो, आसिसीचो भाग्योन फ्रांसीस, सेंट फ्रांसीस ऑफ आसिसी हाची खबर जायते पावटी घडीक आमी आयकली आसतली. ताका सेकंड क्रायस्ट, दुसरो क्रिस अशें पाचारताले, कित्याक ताचें जिवीत जेजू भाशेन इतलें रिगलोलें की जेजून जी वाट चल्लो ती वाट चलूंक जायते प्रयत्न ताणें केले. आनी कसोच तो एका दिसाक तो जेन्ना तरणाटो आसलो तेन्ना एका दिसाक सेंट डेमियन भाग्योन दामयाचे एके मोडलेले फिरगोचेशी तो पावलो. आनी जेन्ना तो थंयसर मागणें करता आसतना एके भाशेन जेजूचो ताळो ताणें आयकलो आनी हो ताळो ताका अशें म्हणटालो, ही म्हजी जी फिरगोस मोडल्या ती तूं नव्यान बांद. आनी ह्याच खातीर भाव भयणो त्याच वेळार तो घरा गेलो, ताचो घोडो आसलो तो ताणें विकलो. ताचे बापायचे थोडे क्लॉथ मर्चंट आसलो, कपडे विकतालो, ते ताणें विकले आनी दुडू एकठांय केले. हें पळोवन ताचो बापूय खूब रागापुरीत जालो, कित्याक असलें जिवीत आपलो पूत जियेल्लो ताका नाका आसलें. आनी ह्याच खातीर जेन्ना ही कोरणी ताणें केली तेन्ना तो ताचेर आड उपरासलो आनी शेवटी तांचो तोटो इतलो जालो की शेकी बिस्पाक हो तोटो सुटावो करचो पडलो. आनी ते दोगांयनी बिस्पाच्या फुड्यान आसले तेन्ना ताणें बिस्पाक म्हणलें, भाग्योन फ्रांसीस आसिसीन, म्हाका आनीक जेजूचो पाटलो खरेपणी करूंक गरज. आय वॉन्ट टू बी अ सर्वंट ऑफ गॉड. म्हज्या बापायचे आनीक म्हाका कांयच नाका. आनी ह्याच खातीर जे दुडू ताणें एकठांयलोले ते ताणें आपल्या बापायशी दवरले आनीक आपणें घातलोली ती आंगावली पासून ताणें आपल्या बापायशी दवरली आनी जेजूचो पाटलाव ताणें केलो. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आपल्या शिसांक दोगांक धाडटा हें आमकां मेळटा. पयले सुवातेर जेजू तांकां दोगांक धाडटा, कित्याक तो चड तेंप जेजूशी ते आसूंक नासले. तेन्नाच जेजून तांकां आपणाशी तांकां आपयले. तितली शिकोवण माहिती तांकां नासली आनी ह्याच खातीर जेन्ना हो पुरगुटणेचो वावर करचो आसलो एकामेकाक सांगात दिवंक दोगां जाणांची गरज म्हूण जेजू तांकां धाडटा. दुसरे सुवातेर जेजू बेस बरे भाशेन जाणा आसलो, तांकां हो वावर करता आसतना जायत्यो आडकोळी मेळपाच्यो आसल्यो. तांकां न्याय सोबे मुखार उबे करचे आसले, तांचेर आड घराणी गोडे घालता आसले, तांकां शारांत मोदें जायत्या लोकां मदें धरून तांकां जायते त्रास दिवपाचे आसले. आनी ह्याच खातीर एकामेकाचो सांगात मेळूंक तांकां दोगांक जेजू धाडटा. दुसरे सुवातेर जेजू तांकां धाडटा आसतना जेजू सांगता, एका दांड्या भायर कांयच व्हरो नाकात, न्हय बुती न्हय उंडो दुडू असलें कांयच व्हरो नाकात म्हूण जेजू तांकां सांगता. कित्याक हे मिसांव जावन आसलें ओत्मीक मिसांव. आनी ह्याच खातीर संवसारी वस्तूचेर चड लक्ष आनी मन दवरलोलें जेजूक तांकां नाका आसलें. आनी इट वॉज अ शॉर्ट मिशन, चड तेंप ताणें रावंक नाका आसलें. आनी ह्याच खातीर पूर्णपणी जेजूक परगटूंक ह्यो असल्यो वस्तू घेवन वचो नाकात म्हूण जेजू तांकां कळीत करता. आनी जेजू तांकां एक स्पश्ट करूंक सोदता, तें म्हळ्यार दे वर इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ दीस वर्ल्ड. म्हळ्यार ते संवसारांत रावताले खरे पूण ते संवसाराचे नासले. आनी ह्याच खातीर बाब भयणो, टू बी इन द वर्ल्ड इज नॉट अ चॉयस. म्हळ्यार आमी सगल्यांनी ह्या संवसारांत जिवंकूच जाय, बट टू बी ऑफ दीस वर्ल्ड एंड नॉट ऑफ दीस वर्ल्ड इज अ चॉयस. म्हळ्यार संवसाराचे वो संवसाराचे ना जावंक
हो की आमकां एक पर्याय आसा, आमकां एक चॉयस देवान फावो केल्लो आसा. तर ह्या संवसारांत जियेता आसतना आमी संवसाराचे जावंक जाता वो आमी सर्गीचे कशे आमी जिवंक जाता. दुसरे सुवातेर भाव भयणो, आयज जेजू तांकां सांगता ते भाशेन ह्यो वस्तू करच्यो, ह्यो वस्तू ना करच्यो. तेच भाशेन जेजूचो पाटलाव आमी सगळीं करतात. पूण हो पाटलाव करता आसतना जायत्या आडकुळींक आमकां फुडो करचो पडटा. आनी अशें एकलो बरोवपी म्हणटालो, वेन यू चूज टू फॉलो क्रायस्ट यू चूज टू बी चेंज्ड. म्हणल्यार आमी आसा तशी आमी जेजूचो पाटलाव करूंक जायना. आमी आमचें मन, आमचें काळीज, आमची वागणूक बदलूंकूच जाय. आनी जेन्ना ही वागणूक, आमचें मन, आमचें चिंतप, आमची भावना आमी बदलतल्यो तेन्नाच की खरेपणी आमी जेजूचो पाटलाव करूंक पावतल्यो. दुसरे सुवातेर, फॉलोईंग जीसस इज नॉट एन इजी रोड, बट इट इज द ओनली रोड वर्थ फॉलोईंग. म्हळ्यार जेजूचो पाटलाव करप सोंपें न्हय, ही अवघड वाट ती, पूण इट इज अ रोड वर्थ फॉलोईंग. जायते जाणांनी घोडेक आमी दुसऱ्यो वाटो घोडेक जायते पावटी तांकल्यात आसतल्यो. खुशालकाय सोदूंक जायत्या वाटांनी आमी गेल्या आसतली, पूण ह्यो वाटो खरेपणी आमकां खुशालकाय फावो करिना हें जायत्या जाणांक आमकां सिद्ध जालां. आनी ह्याच खातीर बाबूनो, ही वाट तांकता आसतना अवघड वाट ती, पूण शेवटाक खुशालकाय दिता तसली वाट. आनी निमणे सुवातेर, Jesus did not say to follow Christians, but he said to follow me. एका दिसाक बाबून एक कस्तुरी म्हाका मेळ्ळी आनी अशेंच आमी भासाभास करता आसतना हांवें ताका विचारलें, तूं खंयचेच इगोर्जेन मिसाक वेता, कित्याक तांकां 2 फिरकोच्यो लागतल्यो. आनी तेन्ना ही कस्तुरी म्हाका म्हणूंक लागली, हांवें फिरकोचेन वचपाचें जायते वर्सां पयलीं भोंवून केलां. आनी तिका म्हाका म्हणटाली, ह्या मनशान म्हाका अशें केलां, ह्या आदनिकान म्हाका अशें म्हणलां. आनी जायते अशें ती म्हाका म्हणटाली. शेवटाक ती म्हाका सांगूंक सोदताली, ह्या क्रिस्तांवाक लागून, ह्या मनशाक लागून हांवें फिरकोचेन वचपाचें बंद केलां. तर बाबून जिसू आमकां म्हणना यू फॉलो क्रिस्टियन्स बट यू फॉलो मी. आमी हाका ताका लागून क्रिस्तांव न्हय, पूण आमी जेजूक लागून क्रिस्तांव. आनी थोड्याच वेळान आमचो सोमी जेजू क्रिस्त ह्या आल्तारार उड्या सोऱ्या रुपान येतलो. तर आमच्या जिवितान सगळ्या आमच्या असोगतायेचेर, पातकाचेर, ताळण्याचेर, आमच्या वंदावणाचेर, गिरेस्कायचेर, इश्टा मित्राचेर आमी जैत व्हरून खरेपणी आमी जेजूचो पाटलाव करूंक ह्या आल्तारार उड्या सोर रुपान येतल्या जेजू लागीं आमकां कृपा आनी बळ मागून घेवया. बिटोनी वेलार आमी गायन गावया. सर्वेस्परा मानून घे, C33 पेज 42. C33 पेज 42. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या दादलें बलिदान आपल्या मनान थारी वयवेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र चोवीच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवन. सर्वेस्परा, आमी तुजी चाकरां तुजे वेदीचेर ही दानां हाडून दवरता.
प्रसन्न जावन ती मानून घे आनी ती बदलून ताचे वरवीं तुजी सोडवण आमकां लाबय हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर्व पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळयान सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समरमता जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगटा तीर बोरवाशान ताच्या मोहिमेवून तेण्याक ओदरेकता देखून आतां देवदूतां आनी भोक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. संसार बोल्या तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराची नावी येता ताकाच उत्सर्गी तुका सोय सोय. बाबा गरोसो पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरून सुसूंक विचारी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोरडाचें हें रोगत पातकाचे बोगसणे मिरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारवतले हें म्हज्या उगडासाक करात. तिसरो उदका दिवन भावार्थाचो गोट परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतेले आमा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बाबा साहेबा फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळे यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचडीत मुखार मळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये बागेवन जुजे तुज्या पुतीच्या सांगाती बागेवन दोन भुतां आनी सौर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवीदार बाबा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना
आमच्या सोडवंडाराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता. तुझे आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. पृथ्वी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वाटुया. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकुतकोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकुतकोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपुल्या ती सगळी आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जिविताचें उदक, जिविताचो उंडो. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गावया. D23 पान 60, D23 पेज 60. Uda
सुगली उभी राहूया. प्रार्थूया. देवा आमच्या मोगळ बाबा, सोडवणेच्या ह्या जेवणान तुझें जिवीत आमकां दिताय आनी सासणाच्या सुखाक पावूंक आमकां आदार फावो करताय. ह्या तुज्या देण्या वरवीं खरो बोवाळ सदांच स्थिर उरूं आनी वाडत वचूं. ह्या आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमची सभे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाब, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडूपकार. शेवटाक आमी गायन गावया. सांगातान चलुया. F18 पेज 94. F18 पेज 94.